काँग्रेस बरोबर मिटींग जाली, कितें आशिल्लें? हे फायनल न्ही, सेमी फायनल असं फायनली कित्याक म्हणटा तूं, आमी काँग्रेसीचे अलायन्स पार्टनर बिफोर 2022 एसेंब्ली इलेक्शन. आमकां हें नविदाद न्ही, कितें नवें अशें न्ही, आमचें अलायन्स चालूच आहा. तो आयला खूब तेंपान कॉफी पिवची म्हणून आयलो. जातलें पळय, कितें तरी हें जिल्ला इलेक्शन आहा पळय, हें फक्त तूं मे करपाक न्ही, आनी जिल्ला करून खरें जिल्ला जे निवडून येतात ते लोकांक खरी पावर सरकार दिता काय कितें, आनी दिना जाल्यार आमी युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून कितें सजेस्ट करूंक शकता आनी कितें तांकां एक्स्ट्रा पावर दिवंक शकता, ताजेर आमचें उलोवप जालां. कित्याक जिल्ला म्हणटा तो 73rd कॉन्स्टिट्युशनल एमेंडमेंट जो राजीव गांधीन हाडिल्लो, पावर टू द पिपल, पंचायती राज घट करपा खातीर तो एमेंडमेंट हाडलो. गोंयांत जिल्ला परिशदेची फंक्शनां खंयचीच फंक्शनां वेल डिफायन्ड ना. म्हाका पर्सनली दिसता की RDA डिपार्टमेंट जो गोंयांत आहा, हो RDA डिपार्टमेंट तसो पळयलो जाल्यार सगळीं फंक्शनां जिल्ल्याची करता. सो आमी सरकारान येवन RDA डिजॉल्व करतले आनी RDAची फंक्शनां जिल्ल्याक दितले, हें आमी हाजेर विचार केला. आनी हें कशें घालप तें आमी आमचे अलायन्स जेन्ना डिक्लेअर जातले तेन्ना आमी तुमकां सांगतले. सीट शेअरिंग बी ते तुका सगळें सांगतले. पळय आमी जंय उबे रावंक सोदतात थंय आमी काम चालू दवरता. फक्त सीट शेअरिंग जालें आनी इलेक्शन जिखपा खातीर हातपांय जोडचे पडटा, लोकां मदीं वचचें पडटा, हें आमी करतात. आतां अधिकृत रितीन सीट शेअरिंग जें जावपाक जाय तें करपाक आमी दे आर द सिनियर पार्टनर, दे हॅव टू टेक द इनिशिएटीव एंड दे हॅव टू इवेंच्युअली अनाउन्स इट, नॉट मी. आय एम नॉट द सिनियर पार्टनर, आय एम द ज्युनियर पार्टनर. सो तें ताणें काही पार्ट तांचो हांव उलोवंक सोदना, कळ्ळें तुका न्ही. पूण आमचे काँग्रेसी बरोबर संबंद नवे न्ही, आमचे काँग्रेसी बरोबर संबंद पयलींच्यान आसा. आमी प्रेशर टॅक्टीक कसलोच वापरना. आमी अनाउन्समेंट प्री मेडिटेटेड पयलींच करप वीच इन हेस्टी अशें अनाउन्समेंट आमी करना. आमी लिस्टां भायर काडना. आमी जेन्ना कितें जातलें तेन्ना एकवटान बरोबर अनाउन्समेंट जावचो हो आमचो. तुमकां जाय ती सीट मेळ्ळी सर. आमची आनी काँग्रेसी बरोबर अलायन्स आसात आनी खंय वता RGP एबसेंट ते RGP तांचे कडेन उलयता पळय. RGP खरें सांगतलो जाल्यार RGP हांवें काँग्रेसीच्या एल्टन आनी हिंदी म्हणून मेळ्ळे. ताजे मागीर ते सेपरेटली उलोवंक लागले आनी ते आपूण खूब फुडें पावले. तेन्ना आमी केन्नाच ताजे बरोबर वचूंक ना आनी एकदां वचून आनी काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड आनी RGP अशें एकवटान बसून जें जाय आशिल्लें तें एकूयदां आमी बसले. सो एज अ रिजल्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कॉमन एजेंडा हे सगळें काही डिस्कशनाचेर पावूंकूच ना. सो ते सीट खंयचे कोणें मागलें कितें केलें हें हातून हांव पडूंक सोदना, कित्याक हांव थंय नाशिल्लो. आनी दॅट वॉज बिटवीन काँग्रेस एंड देम डिस्कशन. सो तांणी उलोवप आनी तांणी तुमकां सांगप हे सर तुमकां जाय ती सीट मेळ्ळी. बॅकडोर एंट्री घेतले अलायन्स कोणाक बॅकडोर बॅकडोर एंट्री डिफेक्टर फ्रंट डोरांतल्यान आयले सिंपल. हांवें सांगिल्लें आहा की आमचो पक्ष हो डिफेक्टरांक प्लॅटफॉर्म दिवपाचो पक्ष आसचो ना. RGP हो आमी कोणाकूय तांचे पर्सनल ओपिनियन आसपाक तांकां हक्क आहा एंड आय रिस्पेक्ट द व्यू एंड आय ऑल्सो रिस्पेक्ट द व्यू दॅट डिफेक्टराचेर एक व्हडलें करंट आहा की डिफेक्टरांक एक प्लॅटफॉर्म दिवचो न्ही. पूण एक तुमी तकलेन धरात की राजकारणांत ह्या पक्षांतल्यान फुटून त्या पक्षान येवप इलेक्शनाच्या टायमार हें जाताच. पयर BJPचे जिल्ला इन्चार्ज आशिल्ली ती बायल काँग्रेसीन आयिल्ली आनी काँग्रेसीची आज तिकेट डिक्लेअर ते घोवाक जातल्या जालें हो ना. सो आमी एक तकलेन धरूंक जाय की आमी जेन्ना ऑपोजिशनाक आसा आनी आमी जेन्ना BJPच्या विरोधान झगडटात आमी तकलेन धरूंक जाय की 90% ऑफ द कॅबिनेट ऑफ गोवा इज डिफेक्टर्स. ते आमी विसरले काय कितें.
सेकंड आमी एकमेकाचेर फार मारून जर लागले जाल्यार आमी हें तकलेन म्हणटात की श्रीपाद नायकान आपल्या चल्याक घाला, सुभाष शिरोडकरान आपले चलयेक घाल्या, हे फॅमिली राज बी म्हणटा ते BJPक लागना आनी हे आमी तांचेर टार्गेट करप ना आनी मिडियाय विसरली काय कितें. हांव तुमकां याद करता की आनी कोण मनीसूच मेळना की येदो व्हडलो जगांतलो व्हडलो पक्ष केडर बेस्ड पार्टी हाका एक मंत्र्याची चली सोडून ओ युनियन मिनिस्टराचो चलो सोडून आनी कोण कॅन्डिडेट मेळना. हे प्रश्न विचारा मरे तांकां. झेडपीक हें आनी जे झेडपीक तुमी पावरय दिना. झेडपी हावस म्हणजे कितें घर बांदता आनी घरान भितर पावरता म्हणल्यार कितें पावर नाशिल्लें घर हें कसलें म्हाका. सो वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिरियस पॉलिटिक्स. हावेवर युनायटेडली वी कम विथ अ प्रॉपर एजेंडा. सर तुमकां जाय ती सीट मेळ्ळी? आमकां जाय तें खूब जाय आसता पूण चड करून कितें जाय तें आमी कशें तरी हाडप हें इट कम्स इन नेगोसिएशन, इट कम्स इन पार्ट ऑफ द. म्हाका दिसता आमी डिसप्रपोर्शनेट डिमांड खंय करूंक ना. जंय आमच्या कॅन्डिडेटाक चान्सूच ना थंय तो सीट मागप ओगीच त्या नंबरा खातीर नगा खातीर मागप अशें हांव करपी मनीस न्ही. हांव ट्राय केल्यार फूल ट्राय करून जिखपाक ट्राय करपी मनीस. सो हें म्हाका दिसता हांव जितलें हें उलयतां तितलें दुसऱ्यांकूय हें समजत नाही आनी कितें तें डिसिजन ते अनावन्स करता. फाल्यां ऑल इज गुड बिटवीन RG and you. I don't know what is bad between us. But these days there is nothing good nor bad. There seems to be nothing. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.